आकांक्षा हळदणकर फ्रॉम कलंगूट खोबराडो आणि हांव इंदोर गेल्ले मिस स्टार फेस ऑफ इंडिया आणि हांव थिंगासून जिखून येयला फर्स्ट रनर अप ऑल इंडिया. देर वॉज 95 कंटेस्टंट ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम गुजरात, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद and many states. आणि हे इव्हेंट जाल्ले 15 सप्टेंबराक आणि हांव माझी पेरेंट्साचे मामी वांगडा गेले इंदोर आणि तिणें म्हाका सपोर्ट केलें वचपाक आणि हे इव्हेंटाचे बद्दल म्हाका कळ्ळें इंस्टाग्रामासून. आणि हे स्टार फेस ऑफ इंडियाक वचपाक म्हाजे मामीन सपोर्ट केलो म्हाका आणि तिचे वांगडाच गेल्ले हांव थिंगासर. आणि माझी मामीच म्हाका सपोर्ट करता म्हटल्यार सगळे एका पेजंटाक बी वचपाक. आणि म्हाका डान्स बी खूब आवडटा आणि हांव खूब जाग्यार जिखून येयला आणि म्हाका खूब बरें दिसता की हांव ऑल इंडियासून आमचे गोंयचे नांव वयर येयलें की सगळे स्टेट्साची भुरगीं येयल्ली पूण तितूंतल्या 3च भुरग्यांक मेळटा आणि हांव तितून फर्स्ट रनर अप येयले ते बी गोंयचे. म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या गोवानूच हांव जिखून येयला म्हणून आमची स्टेट. आणि हांव एक नर्सिंग स्टुडंट आणि आय डीड माय नर्सिंग एट सेंट विजे इंस्टिट्यूट आल्दोना. नर्सिंग हांव एज वेल प्रोफेशन एंड हॉबीज इन मॉडलिंग. आनीकूय हांव पेजंटाक वयतलें आणि म्हाजें गोंयचें नांव वयर काडटलें. थँक्यू. म्हाका खुबशें शिकोवंक मेळ्ळें थिंगा इंदोर वचोन. तशें की ग्रुमींग सेशन आसले आनी खुबशे आमकां ट्रेनींग आसले तितून हांव खूब इम्प्रुवमेंट जालां म्हाजें. आणि हेजे पयलीं हांव शायनींग स्टाराक गेल्ले तितून हांव सेकंड रनर अप आहलें आणि हेजे फाटल्यान मागीर हांव इंदोर गेलें स्टार फेस ऑफ इंडिया आणि थिंगा फर्स्ट रनर अप येयले ते बी ऑल इंडिया. आणि 95 कंटेस्टंट आसले ओवर इंडिया पूण आमचे स्टेट फर्स्ट रनर अप येयला आणि ते जावन आसा हांव. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.